सुरवातेक आमी गायन करूया आमच्या बापा स्वर्गा वेल्या गायनाचो अंक A2. आमच्या बापा स्वर्गा वेल्या तुझी भुरगी एकठांय जाल्या एकाच मोला एकाच काळजा तुझे मुखार आमी येता एकाच मोला एकाच काळजा तुझे मुखार आमी येता तुका वंदन नमान करूं तुझ्या काळजाक संतोष दिवच्या एकाच मोला एकाच काळजा तुझे मुखार आमी येता एकाच मोला एकाच काळजा तुझे मुखार आमी येता. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या देवा बापाचे आणि आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. आमच्या जिविताची यात्रा चलतना आमची मुखार दोन वाटो असतात. तातली खंयची एक विचून काडूंक आमकां सत्य आसा. एक वाट जिविताच्या उंड्याची गोठाय घेवन मुखार वचूंक व दुसरी वाट जिविताच्या गोडीतांतल्यान गुणगुण पोलोवन वचूंक. आयच्या सेवा धर्मांक शुभ वर्तमानांतलो हो विशय आमी काडला. जी कोण बापाचें आयकतात आनी शिकतात ती सगलीं मजेशीं येतात. जेजू लागीं आमचो संबंद आमकां बोल दिता. बापाचें आयकूंक आनी शिकूंक आनी जिविताच्या आडकोलीन काळजीदारपणान फुडो करूंक आयज आमी बोणकोणीच्या वावराक भेटयलोलो आयतार पाळटाव. कोण एकलो अशें म्हणटा, बी अ लव बॉम्ब, let it explode, not to kill, but to heal the broken hearts. देव मोगाल आनी दयाल. आपल्या मोगान ताणें आमची सोडवण केल्या आनी आपल्या पुताच्या मासा रोगता वरवीं तो आमकां पोसता. जेजूचेच गोठायेन बोणकोणींत आसलोल्या भावा भयणाच्या निर्शेल्ल्या काळजाक आमच्या मागण्या त्यागां आनी मोगा वरवीं धीर आनी आदार जावं आमी ताणी जिविताची उंड्या वरवीं आपल्या जिवितान येतोल्या कश्टांक फुडो करूंक ह्या मिसाच्या बलिदानान कृपा मागुया. तशेंच आमच्या कुटुंबा पासत मागुया संतोषान ह्या मिसांत वांटो घेवया. आणि पवित्र भेट आमकां सगल्यांक फायद्याची जावं. देवा मुखार आमी सगलीं किरकोळ पातकी म्हूण ओळखून घेवया. आणि सगल्या आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणया, हांव पातकी सरपदवेदा देवा आनी तुमकां भावा भयणांनो, म्हजो सगळें हांव सारून सांगता. मनाची दोन तणानच सारून वायटा धरून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदांच सांकवार मारी सगळ्यांक दोतोरांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसो आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर,
Muima Deva, Usurgi ani Shanti, Dacha ista Sosari, Sorvespora Deva, Surgi Charaya, Surpudvida Deva, Deva Papa, Ami tu Kanomos Kakota, Ami tu Kadin Pasa. Tujuh boibo bapaso, ami tuga bakanta. Moima deva, usurgi adi shanti, dachaista sosari. Sumia Jesu Christa, Bapa Chai Kyasuta, Sumia deva. Deva Ceshele, Tu Sol Sarace, Papatai, Amshi Kaklut Ko, Tu Bapa Chauska Posa, Amche Magne, Ai Kurke, Moima Deva, Usurgi adi shanti, dachaista sosari, Ida povitat mea salvati, Neva bapace moi min Jesu Christa, Eclos tu povi, eclos tu ismo, eclos tu por mismo, Moima Deva, Usurgi adi shanti, Dachaista sosari. Amen. प्रार्थूया. सर पदवीदार आनी शासनाच्या देवा, बापा म्हूण तुका उलो मारूंक आमी धीर घेता. तुजो पवित्र आत्मा आमकां दिवन तुवें आमकां तुजीं भुरगीं केल्याय. ह्याच मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां अदीक अदीक भर आनी अशें तुवें बासायल्लें दायज आमी जोडूशें कर. हें आमी मागता आमच्या सुबें तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं कोरो देव तुजे सभें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रात चलयता देवा ससनाच्या ससनाक. आमेन. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. एलिजा एका दिसाची वाट चलून अरोण्यांत गेलो आनी एका रोता झाडा खाल बसलो. आनीक आपणाक मरण आशोवन ताणें म्हणलें, सर्वेस्परा आतां पुरो, म्हजो प्राण काड. म्हज्या पुर्वजां परस हांव बरो न्हय. उपरांत तो आड पडलो आनी झाडा पोंदा न्हिदलो. पूण एका देवदूतान ताका हात लायलो आनी म्हणलें, उठ आनी खा. ताणें सोभोवती नदर मारली आनी आपले तकलेशी गरम फातराचेर भाजलोली भाकरी आनी उदकाचें आयदण पळयलें. तो जेवलो आनी पियेलो आनी उपरांत नव्यान आड पडलो. पूण सर्वेस्पराचो दूत आनी एक पावट परतो आयलो आनी ताका हात लावन ताणें म्हणलें, उठ आनी खा, कित्याक लांब वाट तुवें चलची आसा. म्हणटच तो उठलो आनी खावन पिवन त्या जेवणाच्या गोठायेन 40 दीस आनी 40 राती होरेबाक देवाच्या दोंगरार पावसोर तो चलून गेलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. सगळीं म्हणुया. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. सगळ्या वेळार सर्वेस्पोराक दिन वाजतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओठांचेर आसतली. सर्वेस्पोरा सवें म्हज्या आत्म्याक ओडवीक मेळटा.
हें आयकून खालत्यांक भोगतलो संतोष. जबाब. चाखून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. म्हज्या सांगाती सर्वेस्पोराची किर्ती गाजोयात. एका ताळ्यान सगळीं ताच्या नांवाक वाखाणुया. सर्वेस्पोराक हांव आशेन सोदतां, तो म्हाका जाप दिता आनी सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवाडटा. जबाब. चाखून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. ताचेर दोळे लावन रावात, तुमी संतोशान मुरगोडटल्यात. तकली पोंदाक घालूंक तुमकां कदीच पडचें ना. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्पोरान जाप दिली आनी सगळ्या आकांतांतलो ताका निवाळलो. जबाब. चाखून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या सेवका भोवती वेदो घालून सर्वेस्पोराचो दूत तांकां राखून दवरता. चाखून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस भागी. जबाब. चाखून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. भागयोंत पावलून एफेसकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भावा भयणांनो, देवाच्या पवित्र आत्म्याक दुखेस करूंक नाकात, कित्याक सुटकेच्या दिसाक ताणें आपल्या शिक्क्यान तुमकां खुणावन दवरल्यात. सगळी उचामोळाय, राग, क्रोध, चालयो आनी सगळे तरेचे खोटेपण सोडून दियात आनी एकामेका थंय दोयाल आनी काकुतवण जायात. क्रिस्ता सवें देवान तुमकां बक्षिल्लीं, तेच भाशेन तुमी एकामेकाक बक्षात. जशें क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आमचे खातीर धमधमीत प्रमोळेचें देणें आनी योद्न कसो आपणाच्याच देवाक समर्पण केलो, तशेंच तुमी देवाचे आपुरबायेचीं भुरगीं देखून ताची देख घेयात आनी मोगान जियात. देवाचें उतर हें. Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy. स्वामी म्हणटा, हांव स्वर्गांत हांव देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो. सर्वेस्पोराक जोय. Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. जवां परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूंया. हांव स्वर्गांतान देंवलोलो उंडो अशें जेजून म्हळें देखून जुदेव लोक ताचेर गुणगुणूंक लागलो. ती म्हणटाली, तुजेचो पूत जेजू तो होच न्हय? ताच्या आवय बापायक आमी वळखत ना कितें? हांव स्वर्गांतां देंवलां अशें ताच्यान कशें म्हणूं येता? जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, तुमचेच मदें फुतफुतूंक नाकात. म्हाका धाडला त्या म्हज्या बापान कोणाक म्हजेशी ओडून हाडल्या शिवाय कोणाच्यानूच म्हजेशी येवंक जायना. आनी म्हजेशी येतल्या मनशाक हांव निमाण्या दिसा नव्यान जिवंत करतलो. ती सगळीं देवान शिकयलेलीं मनशां जातलीं अशें प्रवादाच्या बरोवपांनी मेळटा.
जी कोण बापाचें आयकतात आनी शिकतात ती सगळीं म्हजेशी येतात. कोणें बापाक देखला म्हूण न्ही, पूण जो देवातान आयला ताणें मात बापाक देखला. हांव तुमकां सोच सांगता, जो कोण विस्वास दिवता ताका सासणाचें जिवीत मेळटा. हांव जिविताचो उंडो. तुमच्या पुर्विल्यांनी ओरणांत माना केलो आनी ती मरून गेली. पूण हो आसा स्वर्गांतान देंवलेलो उंडो. कोणूय तो कांयच जाल्यार मरचो ना. हांव स्वर्गांतान देंवलेलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासणांक जिवो आसतलो आनी संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव उंडो दितलो तो म्हजेच मास. तेन्ना जुदेवा मदें वाद विवाद जालो. ती एकामेकाक म्हणूंक लागलीं, आरे हो आनीक आमकां आपलें मांस खावंक कसो दितलो रे. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, जॉन क्रॅको ओ एंटरटेन एअर हें पुस्तक ताणें बरयलां. आनी तातूंतूय जायत्यो 1996 ह्या वर्साक भाशेन माउंट एव्हरेस्टाचेर ज्यो भोवाडे वो ताणें केल्ल्यो हाच्यो खबरो एके भाशेन सांगता. आनी तातूंत जायत्यो कडेन आयल्यो आनी जे रनूय केले तांचें तो स्पश्ट करता. हातूंतली एक कोणी टोर्नाटो एंडी हॅरिस हाची. एंडी हॅरिस तोय ह्या एक्सपेडिशनाकूय तो गेल्लो. आनीक आसारिल्ल्या वेळा भायर जायतो वेळ थंय सारले उपरांत तो परत सकला देंवून येता तेन्ना ताका खंय उदीक आनीक ऑक्सिजनाची गरज पडटा. आनीक असो सकयल देंवून येता तेन्ना जायते खंय वाटेर ताका ऑक्सिजन कॅनिस्टर्स जे आदीं ताचे फुडें गेल्ले तांचे दवरले आसले ते खंय वाटेर ताका मेळटात. पूण तो पळयता आनीक ताजेर नदर मारल्या उपरांत पळयता हे खाली आसात अशें मॅसेजूय सकला तांकां पाठयता. रेडिओ मॅसेज सकला पाठयता. आनी असो आसतना ह्या हे पण कोता वयता ह्या ऑक्सिजनाची गरजे इतलो दुखूल जाता खंय ताचे वडी ताका थंयसर मरण येता. बट बाबून जायते वेळार वेन्ना खंय तपासणी केल्या उपरांत येवन पेलल्या उपरांत जे वाटेर जे ताका ऑक्सिजन कॅनिस्टर्स जे मेळलेले ताणें खंय पळयले हे खाली नासले, ते भरलेले आसले. पूण ताणें पळयताच एंडी हॅरिसान जेन्ना हांगा पळयली तेन्ना ताणें म्हणले ते खाली आसले. कित्याक तो इतलो ऑक्सिजनाक सारको गरजेक आसलो की ताचें धान मोन सारकें ताचेर तो इतलो गरजेक सांपडलेलो की ताचे मनान एके भाशेन इतना सारकें कितें चिंतता कितें करता ते ताका नासलें. इतले एके भाशेन गरजेक सांपडून तो ह्या गरजेक सांपडटा. आनी भाशेन ताच्या लायफसारी आसुनूय ताका मरण फावो जाता. पयली बाबूनो दुबाविरेद ह्या मनशाक आमकां सेगून कितले हे वायू ऑक्सिजन आमकां गरजेचे. आमचे कुडीक जर हे ऑक्सिजन मेळो ना जाल्यार आमी जिवाळ उरोंक शकना. पण बाबूनो जशें ऑक्सिजन आमचे कुडीक जाय तेच भाशेन आमच्या ओत्मीक जिणांक आमकां जिविताच्या उंड्याची गरज. आनी हेच की आयचे आमकां एके भाशेन दाखोळ करतात. आयच्या पयले वाचपान आमी भितर सरुया. आयल्या पयले वाचपान एलिशा प्रवादी एके भाशेन तो पळोवन गेलो आमकां खबर सांगल्या
तो धांवन धांवन वेता आनी कितें घडलेलें काय त्या बाल हळद्याचे एके भाशेन जे डायरी आसले ते जे जेजेबल राणी एके भाशेन तांकां एके भाशेन मानताली तांकां देव एकल्याच सर्वेस्परा देवाचें वर्तेपण दाखल करून तांकां नाटक करून देवाचे शोकेन आनी पदवेचेर एके भाशेन वयता आनी जेन्ना ही घडटा तेन्ना जेजेबेल राणी एक ती खूब रागाबरी जाता आनी ताका जिवेशी मारूंक ती सोदताली आनी पासत तो येवट करता तेन्ना तो पडून विसरलो वेता आनी बडी बाबूनो जेन्ना तो रावता तेन्ना देव ताका ताच्या आदाराक पावता ताच्या दुताक धाडून ताका जेवण खाण फावो करता आनी बडी बाबूनो ज्या सांगला ह्या जेवणाक ताच्या वटेन तो 40 दिसांची वाट फुडें चल्लो ओरेब पर्वताचे वाटेक थंयथान देव ताचें प्रवादीक कार्य ओदीक थिरायता आनी ताका हो वावर फुडें रोग आदार करता ह्या जेवणांतल्यान देवाचें वेळेपण ओळखून घेवंक ह्या जेवणाच्या बळान देवाचें कार्य आपल्या जिवितांतल्यान फुडें व्हरूंक हें कार्य तो पावल मारता जाल्यार आयच्या दुसऱ्या वाचपान बागन पावलो हो एके भाशेन परगट करता आनी पयचे एके भाशेन म्हणटा तुमच्या जिवितान हे बेडशेलेलें जेवण जेवंक तुमी फुडें अशें न्हय मुळगे भितर तुमचे अग्नुकेन राग क्रोध असले वायट तुमच्या जिवितांतले पयस सावन तुमी बरें जेवण जेवंक म्हणजे मोगाची वागणूक तुमच्या जिवितांतल्यान बरें अन्य तुमच्या जिवितांतल्यान एके भाशेन दाखल करूंक आनी हे वरवीं क्रिस्ताच्या संहितान जे पवित्र आत्मा तुमच्या जिवितान जे बरेंपण दिता ते तुमच्या जिवितान जिवंक तो हांकां उलो करता जाल्यार हाचे शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा हांव जिविताचो उंडो हांव स्वर्गांतान देंवलेलो उंडो हांव स्वर्गांतान देंवलेलो उंडो तुमकां सगल्यांक एके भाशेन जिवीत दिवंक हांव संवसारांत आयलां बरी बाबूनो हेच जेजूच्यान ताचेच आमच्या जिवितान घेवंक आमकां हें देणें फावो जाता आयज जेन्ना मिसाचे बेटेंत आमी हाजीर आसा मिसाचे बेटेंत आमी वांटो घेता मिसाची भेट आमकां जर दिसा जंय हो जेजू आपलें मांस रगत आमकां सगल्यांक फावो करता बरी बाबूनो ह्या भेटेंत हाजीर आसलेल्या ह्या जेजूचें खाशेलेपण ह्या भेटेंत हाजीर जाल्ल्या ह्या देव आनी मनीस ह्या देवाचें वतेपण एके भाशेन आमी ओळखून घेवया आनी ह्याच देवाचे भाशेन जावंक आमी फुडें सरुया दुसरे स्वादेर अशें म्हणलेलें आसा अशें म्हणटात यू आर वॉट यू ईट आमी जें कितें खाता ताचे वरवीं आमच्या कुडीचें जाणो जाता आमचे कुडीचे उदार वसनांतल्यान एके भाशेन आमी वाडटा आनी बरेपणान पावता आनी भावनो आमी ह्या मिसाचे भेटेंत वांटो घेता तेन्ना हे मांस रगत जेजूचे आमी शेवता ह्या मांसांतल्यान आमच्या जिवितान जेजू जेन्ना येता तेन्ना तो आपल्या देवीकपणान आमकां वांटो दिता दर घडींतल्यान आमी ह्या देवाच्या बरेपणान आमी जिवंक आनी एके भाशेन होच जेजू दर दिसाक दर घडयेक आमच्या जिवितान ह्यात आकारून येवंक गरज आसा म्हणजे बाबनो जेन्ना जेजूचें आसरें आमच्या जिवितान येता तेन्ना ताचे सारके जिविताची वागणूक आमची घडून येवंक आमी पावलां मारची गरज तिसरे स्वादेर उंडो आमच्या जिवितान आमगे जाता आमी दुसऱ्यांच्या जिवितान खाण आनी पिवण जावंक आमकां तो पाठयता गे आमी भुकेलेल्यांक एके भाशेन तांकां जेवणाचें वतेपण करूंक जे कोण एके भाशेन गरजेक सांपडलेले आसात जांच्या जिवितान एके भाशेन तांकां जी एके भाशेन आपल्या जिवितान खुशालकाय वो नवो जिविताचो उर्त सोदतात तांच्या जिवितान आमी तांचे पीक पिवण तांकां जावन तांच्या जिवितांतल्यान नवें बरेपण आमी हाडूंक तरे वरवीं देवाचें बरेपण आमच्या जिवितांतल्यान आमी दिवन आमी दुसऱ्यांच्या जिवितान हे उंडो आनी पिवण जावं तर आयज हेंच देणें आमच्या जिवितांतल्यान घडून येवंक ही भेट आमी समरमताना आमकां सगल्यांक कितें गोठाय आनी बोल दिवून आयज हो जेजू जो ह्या बलिदानांत हाजीर जाला तोच थोड्याच वेळान होच हें आपलें मांस आनी रगत आमकां शेवूंक दितलो तर ह्याच गोठायेन उदीक आनी उदीक आमी थिरावन देवाचें बरेपण आमी विस्तारतले जावंक कितें कृपा आमकां हे भेटेंत मागुया
सगळी आमी उबी रावया आनी वेळार आमचो सोनेकल्याचो बाबात सगळी आमी सांगातान अनेका स्थळान उचारुया. सतमंथा देवाक सरपदवीदार बापाक सरकार पृथ्वीच्या रचणाराक जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सगळ्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी सांभोवलो अंकवाड मरेथान जल्मलो हॉस्पिटल काल तांकां सोंसले ताका क्रुसार चडलो तो मेलो ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसाक मरणांतलो जिवन जालो सरकार चडलो सरपदवीदार त्या बापाच्या कुर्साक बसला पितांची मेल्ल्याची मनसुबी करून घेतलो सतमंथा पवित्र आत्म्या कातोलीक वैसुबे भक्तांचो एककार पातकांचे भोगसणे कुडीचें जीवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. अनेस बाबार्थान हे वेळार आमचे जणेकल्याचे गरजो त्याच आमच्या देवा मुखार आमी दवरुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडारांनी आपल्या इनाच्या मोगान सेवा करतना जायते प्रश्नांक आनी अडचणींक फुडो करचें पडटा. असल्या वेळार ताणें देवाचेर आपलो पूर्ण बावार धरूंक बापा लागीं मागुया. सरकारी मनशांनी जेजूची शिकवणे प्रमाणे स्वतान नितीन आनी मोगान आपलो राजकोरणी कारभार चलोवंक आनी ह्या वरवीं आमचो समाज नवो करूंक बापा लागीं मागुया. जेन्ना एका मनशाक बोणकोण फावो जाता तेन्ना ताचें जिवीत निराशी जाता. असल्या वेळार जेजूच्या मासा रोगताची गोठाय घेवंक बापाच्या मोगाचेर नियाळ करूंक ताणें आपल्या जिवितांत शांती समाधान हाडल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. बोणकोणीन वार करतल्यांक तशेंच प्रिझन मिनिस्ट्री गोवा हे व्हॉलंटियरांक ताणें आपली सेवा जेजू भाशेन खालतीकायेन आनी ल्हानविकायेन करून बापाची कृपा आनी बोल तांकां मागुया. बोदर बापा आमची करीत मागणी वेळा तुझे मुखार आमी दवरल्यात तुझ्या उदारपणाने आमची जणकल्याची मागणी तूं आयक त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. दाना तयारे वेळार आमी गायन करुया माल वरदानांचो गायनाचो अंक C23. बापाच्या दिसा आमच्या ताटानो सिरुपा आमच्या ताटानो सिरुपा काढलो रोसपुच्या पोला ओता बापाच्या दिसा आमची कालसी सोऱ्या रूपा आमची कालसी सोऱ्या रूपा Otzmal donia vodanazo Aune daitu betoi lomo Esa dastu kabete Orpira lentu Jerosle
तुझ्या भयणी भावाने आमचे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असले जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर्वेस्परा आमचे बापा, आमी तुका भेटोवची देणी तुजे काकलुदीन तूंच आमच्या हातान घालताय. तुजे पदवेन ती बदलताय आनी आमचे सरमणीचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी शासनाचे देवा, सर्व काळी आनी सर्व तायन जेजू क्रिस्त आमच्या सभ्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आमच्या सोनेकल्याच्या फायद्याचो. तुजे सभे आमी जियेता, भोंवता आनी आसा आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगता. भोगवा शासनाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलो. ताच्या पुनर्जीवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून शासनाक आमकां मेळटलो तो पासकांचो गूट भोगूंक आमी बरभाशान रावता. त्या पासत आतां देवदूतां बरोबर तुज्या अध्यापनशे पदवेची दिनवाशी काळसान आमी स्तुती गायता. Sorvespor tu, sorgani sosar bola, tuja voi bovan, tuja voi bovan. Un sorgitu ca soy soy, un sorgitu ca soy soy, sorvespor acina vietato subaki. Un sorgitu ca soy soy, un sorgitu ca soy soy. बाबा क्रस्त पवित्र, तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण संसुकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काळच घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खालच, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavataco good porgo to you. Somia Jesu, ami woundo kata, ani ikasit lepieta. Dikles bautitu oi pavaleso, ami tuše moram porgota.
बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणान उरगास करता आनी हो जिविताचो आनी सर्वणेची कास तुका समर्पित हा. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रोगो चेवतरे आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उडगास कर. फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, फिलिप आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमुखांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरमस्सो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणाची काकलूत कर. तांकां तुज्या इश्टा घोडीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची ह्या वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या सगळ्या गांवांची येतल्या आमच्या भाव भयणांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाचे माये सांगाती बागीन जुजे तिच्या पोती बागीन जुजे वाज बागीन फ्रांसीस शाबेर पदवासो बागीन दांतन बागीन दोन दुता आनी सर्व काळीत कमान वल्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावोंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपटान सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सर्वंडरान जेजून आमकां शिकयल्या तीच आज्ञा मनान धरून ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दाणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या चेड्यांक आमी बरोबरशें नोंदरेखता. तर आमकां तुज्या उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक पळय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेतान राजवत चलयताय सासणाच्या सासणाक सुमेची शांती सदां खाल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माई मोगान शांती वांटुया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेरी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेरीच्या जेवणान वांट घेवंक आमकां पयल्यांत आनी एकठांयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. जेजूक आमच्या काळजान शेवंक येताना आमी गायन करुया हरे पर्वतार आमी. गायनाचो अंक D11.
Porvotarami, Elias Nobisaki, La Marokadun Vici, Koshi Kenapatoni, Masurya Sosagati, Tachevon, Somi Jesus, Somi Jesus, Somi Jesus, Matsurya Sosagati, Tachevon, Somi Jesus, Somi Jesus, Somi Jesus. Tralisti sa Zorosto, voi dongar paupakulo, bukit sogelo usko patigila sa polo, Masurya Sosagati, Tachevon, Somi Jesus, Somi Jesus, Somi Jesus, Masurya Sosagati, Tachevon, Somi Jesus, Somi Jesus, Somi Jesus. Bratria. मोगाल बाबा तुवें संस्कारलेलो क्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला ताचे वरवीं आमकां तारण मेळूंक आनी तुज्या स्वताच्या उजवाडांत आमी तिरायन जिवंक हे आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. Amen. भावयटानो आयताराची मिसा सोनवार सांजे 1 आनी सकाळी 1 समुदाय प्रमाणे मांडून घातल्यान त्या समुदायाच्या वांगड्यांनी तातूंत येवन भाग घेवचो. अशे तरेन सगल्या फिरगोजांतल्या लोकांक तुमचे समुदाय वेळार मिसाक येवन संदी मेळटली. हेर उरल्यात त्यो समुदाया पासून थोडो काळ आमी लायव्ह स्ट्रिमींगूय चालू दवरतल्या. 13वे थावन संत रॉकीची नोवेना सुरू जातात. 22 फेस्त तुमकां मार्क केल्ले समुदाय प्रमाणे तुमी वांटो घेवचो. 5:30 उपरांत मीस. सुमनाच्या दिसांनी जांची म्हयन्याची पयल्या वर्साची तिसऱ्या वर्साची मिसां आसात उजाडी मिसां दिल्लीं आसात तशेंच बर्थडे वो वेडिंग एनिवर्सरी आसात तांणी मिसांत वांटो घेवं येता. नोवेनाच्या दिसांनी जी कोणे नोवेना भेटयल्यान तांणी मिसांत येवंक जाता. चोचराय धरची
तुमकां जोर वो हेर कसले सिम्टम्स आसात तांणी व तुमच्या घरांत व शेजाऱ्याक कोरोना पिडा जाल्ली आसा तांणी येनासतना रावल्यार अदीक बरें. आमी दुसऱ्यांचें चिंतुया आनी हे भाशेन हो काळ सेवाप्रियान बरे तरेन वांटो घेवंक आनी दुसऱ्यांकूय वांटो घेवंक तराची जावया. फुडल्या आयताराक सगळे मेसाची मांडावळ करूंक आमचे तरणाटी आशिर्वाद घेवंक उबे रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी गायन करुया खुशाल काळजान गायनाचो अंक F12. देवा मंदिरांतली आतां खुशाल काळजां देवा शांतीन बाय सोडून घरां येता. हालेलुया 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 हालेलुया. एकठांय जेन्ना आमी वांटून घेतला उंडो सोरो एका स्थळान आमच्या देवा खुशालकायेन दिनवास गायलो. देवा मंदिरांतली आतां खुशाल काळजां देवा शांतीन बाय सोडून घरां येता. हालेलुया हालेलुया